मडगावचा आमदार दिगंबर कामत आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाला जोड बसका झाली। सांडपाण्याची समस्या आणि मडगावच्या पोरण्या इमारतीच्या मुद्द्याचेर या बसकेत चर्चा झाली। धोकादायक स्थितीत आशिल्ल्या इमारतींची जोड पळवणी करपाचो निर्णय या बसकेत जालो। तसेच ज्या जाग्यार सिवरेज पाईपलाईन घालप शक्य ना त्या वाठारांत पंपिंग स्टेशन उबारतले अशें आमदार दिगंबर कामतीन सांगले। बोरीमळ केपें भलायकी केंद्रा भायर रस्त्याचेर दर वर्सा प्रमाणे पावसाचे उदक सांचून रावला। नगरपालिकेन पावसा पयलींची कामां हातांत घेवन नाल्यांतलो गाळ काडिल्लो खरो, पण पावसांत सगलो कोर येवन साचिल्ल्यान तो परत्यो भायर व्हांवपाक लागल्यात। ह्या वाठारांतल्या भितरल्या रस्त्यांची देखरेख करपाक भौशीक बांदकाम खातें अपेसी थारिल्ल्याचें नगरसेवक जयेश नायकाचें म्हणणें। संबंदीत खात्याक जर ही समस्या सुटावी करूंक जमना आसत तर पालिका हें काम हातांत घेवपाक तयार आशिल्ल्याचें जयेश नायक सांगता। फोंड्या मार्केटाची इमारत कोसळपाच्या स्थितीन आसा। ही इमारत केन्नाय कोसळपाक शकता। हाका लागून ह्या इमारतीन जे वेपारी बसतात तांकां नगरपालिकेन भाजयेच्या मार्केटांत बसपाक सांगल्यात। मात वेपारी संघटणेच्या सुमार 60 ते 70 विक्रेत्यांनी भाजी मार्केटाच्या सुवातेन बसपाक कर विरोध केला। ह्यात पयलीं पालिकेन आमकां नव्या मार्केटाच्या फाटल्या वटेन स्थलांतरीत करपाची वेवस्था केल्ली, मात परतून पालिकेन आपलो निर्णय बदलला। एका जाग्यावेल्यान दुसऱ्या जाग्यार परतून शिफ्ट करता, हाका लागून वेपाऱ्यांनी तिडक उक्तायल्या। टेलर, पिड्डूकार, काकणकार, कपडे तशेंच हेर वापाऱ्यांनी भाजयेच्या मार्केटांत बसपाक न्हयकार दिला। वेपाऱ्यां खातीर जी शेड केल्या ते सुवातेर आमकां स्थलांतरीत करचे अशी तांची मागणी आशिल्ल्याचें वेपारी संघटनेचो अध्यक्ष गारूड सावंतान सांगलें। राज्यांत अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो कारवायो चालूच। दुचले 4 आस्थापनांचेर धाड घालून तांकां नोटीशी धाडल्यो आनी एक सील केली। जाल्यार कळंगुटे बेकायदेशीर रितीन चॉकलेटी तशेंच हेर खाद्यपदार्थ भायल्या राज्यांतल्यान विकते हाडून परत पॅक करून गोंयांत विक्री करपाच्या गुदामांचेर धाड घालून सुमार 2 ते 3 लाखांचें सामान जप्त केलां। ह्या पदार्थाचे सॅम्पल चांचणे खातीर धाडून दिल्ले आसा। त्या उपरांत फुडली कारवाय करतले अशें वरिश्ठ अन्न सुरक्षा अधिकारी राजाराम पाटील हांणी सांगलें। फाटल्या वर्साप्रमाणे अनुय मालपे पेडण्या राष्ट्रीय महामार्गाची संरक्षण वणत कोसळपाची भिरांत आता राजन कोरगांवकर हाणें उक्तायिल्ली आसा। संरक्षण वणटीक वेरो पडिल्ल्यान भर पावसान ही वणत केन्नाय कोसळूं शकता। ह्या महामार्गाचेर येरादारीचे यो वच करून आसता देखून कसलीय जिवीतहानी जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। देखून बेगोबेग हाची दखल घेवन पावलां उबारची अशी मागणी थळावो नागरीक राजन कोरगांवकर हांणी केल्या।
आडवेळा पावसाक लागून कुळ्या मेटावाडा वाठारांतल्या 107 शेतकऱ्यांचे लाखांचे लुकसाण झाले। हे विशींची बातमी गोमंतक टीव्हीन प्रसारित केली। त्या बातमेची दखल घेऊन धारबांदोडीच्या झोनल शेतकी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची तात्काळ बसका घेतली। शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाई दिवपाचे ताणें आश्वासन दिला, अशी माहिती राक्षस मळिकेश्वर शेतकार संघटनेचो अध्यक्ष नामदेव मातोळकारान दिली। गोयच्या टॅक्सीकारांनी आपल्यो समस्या सोडोवचे खातीर गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांची भेट घेतली। काय प्रस्तावित धोरणाक लागून टॅक्सी चालकांच्या वेवसायाचेर परिणाम जावपाक लागला। टॅक्सीकारांचे प्रश्न सोडोवचे खातीर मदत करपाची टॅक्सीकारांनी विजय सरदेसाय कडेन मागणी केली। दक्षिण गोयच्या शेल्डे आणि कुंकळीच्या वीज उपकेंद्र आणि 220 केबी आंतरराज्य आणि राज्य भितरल्या वीज लायनीच्या देखरेखीच्या कामाक लागून 1 जून सकाळी 7 ते दनपारां 3 मेरेन वीज पुरवण खंडीत आसतली। वीज खाते दक्षिण गोंयांतल्या वीज लायनीचे देखरेखीचे आणि दुरुस्तीचे काम करतले। शेल्डे आणि कुंकळी हांगच्या एक्स्ट्रा हाय व्होल्टेज उपकेंद्रांचे देखरेखीचे काम आणि 220 केबी आंतरराज्य आणि राज्या भितरल्या वीज लायनीच्या देखरेखीच्या कामां खातीर आयतारा 1 जून 2025 दिसा सकाळी 7 ते दनपारां 3 मेरेन वर्सुकी देखरेख आणि दुरुस्ती कार्यावळी खाला वीज पुरवण बंद दवरपाचो निर्णय वीज विभागान घेतला। देखून या काळात काणकोणा, सासटी, सांग्यार, केपें तालुक्यात सयत धारबांदोड्या तालुक्यांच्या किल्लपाल, दाबळ, शिगांव, कुळे, मोले आणि फोंडे तालुक्याच्या पंचवाडी पंचायत वाठारांत वीज पुरवण बंद आसतली। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। सावलीच्या उदकान बुडिल्ल्या कुडी गावांतल्या श्री सोमेश्वर देवाची पुजा गावांतल्या कांय लोकांनी मंगळारा केली। धरणाच्या उदकाची पातळी ह्या वर्सा अपेक्षे परस चड आशिल्ली, ताका लागून देव सोमेश्वराचो वर्सुकी उत्सव ह्या वर्सा जाय तसो करपाक मेळूंक ना। पूण निमणी सोमेश्वराची पुजा करपाक मेळिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी समाधान उक्तायलां। सावलेच्या उदकान बुडिल्ल्या कुडी गावांतल्या श्री सोमेश्वर देवाची पुजा गावांतल्या कांय लोकांनी मंगळारा केली। सांगेवालांतलो कुर्डी गांव सुमार 10 म्हयने साळावली धरणाच्या उदकान बुडिल्लो आसता। मे म्हयन्यांत हे उदक कमी जालें काय गांवचे लोक एकठांय येवन देव सोमेश्वराचो उत्सव मनयतात। 2015 वर्सा सावन मे म्हयन्याच्या 3ऱ्या आयतारा ह्या सुवातेर हो उत्सव मनयतात। कुर्डी गांवचे लोक जे दुसरे कडेन स्थलांतरीत जाल्यात ते दर वर्सा आपल्या गांवांत येवन ह्या उत्सवांत वांटेकार जातात। मात ह्या वर्सा उदकाची पातळी कमी जावंक नाशिल्ली, ताका लागून सोमेश्वराचो उत्सव करपाक मेळनाशिल्लो। पूण मंगळारा उदकाची पातळी मातशी देंविल्ल्यान गांवच्या कांय लोकांनी एकठांय येत कुर्डी वचून देव सोमेश्वराची पुजा करून देवाचो आशिर्वाद घेतलो।
आडवेळा पावसाक लागून कुडचडेच्या बाणसाय काकोडा तसेच मळकर्णे वाठारांतल्या शेतांक बरेच लुकसाण जाल्ले. लुकसाण भरपाई मेळची हाचे खातीर ह्या वाठारांतल्या शेतकारांचे सुमार 60 अर्ज केपेच्या झोनल शेतकी कार्यालयांत आयल्यात अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडल्यान मेळ्ळ्या. मात शेतकारांकडेन कृषी कार्ड नाशिल्ल्यान आडमेळी येतात. ताका लागून हे अर्ज पणजी शेतकी कार्यालयांत धाडल्यात खंय. आडवेळा पावसाक लागून गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत शिल्ल्या शेतांनी उदक भरिल्ल्यान शेतकारांक बरेच लुकसाण जाल्ले. हातूंत कुडचडेच्या बाणसाय काकोडा तसेच मळकर्णे वाठारांतल्या शेतांचोय आस्पाव आसा. लुकसाण जाल्ल्या शेतां भाटांची संबंदीत अधिकारी पळोवणी करतले आनी बेगोबेग लुकसाण भरपाई दितले अशें आश्वासन कृषी मंत्री रवी नाईक हांणी दिल्लें. ते प्रमाण कुडचडे वाठारांतल्या शेतकारांक जाल्ल्या लुकसाणाची भरपाई मेळची हाचे खातीर शेतकारांचे सुमार 60 अर्ज केपेच्या झोनल शेतकी कार्यालयांत आयल्यात. मात शेतकारांकडेन कृषी कार्ड नाशिल्ल्यान आडमेळी येतात. ताका लागून हे अर्ज पणजी शेतकी कार्यालयांत धाडल्यात. विरोधी पक्षा परस भाजपाच्या मंत्रिमंडळांतलेच फुडारी विरोधी जाल्यात अशी टिका आमदार विजय सरदेसायान केल्या. सरकारांतल्याच मंत्री गोविंद गावडेन सरकाराचेर केल्ल्या आरोपांचेर विचार करपाची गरज आसा अशें विजय म्हणटा. भाजपाच्याच कार्यालयांत चोरी जाता हाचे वेल्यान सरकार बेजबाबदार आसा हें सिद्ध जाता. सरकाराच्या बेजबाबदारपणाक लागून गोंयांत गुन्यांवगिरी वाडल्या असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान केला. नवे लायसन काडपाचें वा लायसन रिन्यू करपाचें आसत जाल्यार तुमकां आतां 45 मिनिटां खर्च करून आरटीओ ऑफिसान अपघातांच्या संदर्भात जागृताय निर्माण करपी एक व्हिडिओ पळोवचो पडटलो. DIGO आनी भारत कॅड्स हांणी हो नवो उपक्रम सुरू केला. रॉंग सायड ऑफ द रोड अशें ह्या उपक्रमाचें नांव जावन आसा. सुरवातीक 9 आरटीओ ऑफिसांनी ही लॅब सुरू करतले खंय. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या हस्तुकी सांखळे मतदारसंघातल्या नावेली वाठारांत सेंट्रल बायोफ्युअल लिमिटेड कंपनीच्या इथेनॉल प्लांटाची पायाभरणी केली. 13 वर्सां आमदार जावन नावेले औद्योगिक वसाहतींत हांव एकूय रोजगार प्रकल्प हाडपाक शकलो ना हाची म्हाका खंत भोगता. मात ह्या इथेनॉल प्रकल्पाक लागून नावेलींतले दादले तशेंच बायलां मेळून 150 लोकांक रोजगाराची संद मेळटली. ही म्हजे खातीर समाधानी गजाल अशें उलोवप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केलें. पुण्यातल्या वैष्णवी शशांक आगवणे हुंडोबळी प्रकरणात धक्को दिवपी माहिती मुखार आयला. वैष्णवीचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयिल्ल्यान तातूंत जायत्यो गजाली उक्ताडार आयल्यात. वैष्णवीन आत्महत्या केल्ली तेन्नाय तिचो शारिरीक छळ जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. ताच्या आंगार वट्ट 30 खुणो आसात, हातूंतल्यो 5 ते 6 ताज्यो. हाका लागून आत्महत्येच्या दिसा मेरेन हगवणे कुटुंबान तिचो छळ केल्ल्याचें मुखार आयलां. शारिरीक आनी मानसीक त्रासाक उपगून वैष्णवीन घरांत घोळ घेवन आत्महत्या केल्ली. हे विशीं तिचो घोव शशांक हगवणे, माय लता हगवणे, नणन करिश्मा हगवणे दोशी आसात. तशेंच देर आनी मावाकूय अटक केल्या. ह्या सगळ्यांक पुलीस बंदखण दिल्या. आरोपी राजेंद्र आनी सुशील हगवणे हे 17 ते 22 मे हे 5 दीस लिपून राविल्ले. ह्या काळान तांकां आश्रय आनी मजत करपी 5 जाणां आड पुलिसांनी कारवाय करीत तांकां अटक केली. गुन्यांव दाखल जाले उपरांत पुणेच्यान पळून गेल्ल्या दोगांकूय सुरक्षीत सुवातेर दवरपाक आरोपींनी मदत केल्ली.
मजगती हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण फुडले 7 दीस गोंयांत पावस कायम उरतलो. तशेंच आयच्यान फुडले 3 दीस उटंगराचो पावस आसतलो. तशेंच ताचे फुडले 4 दीस मध्यम पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ओडिशा आनी पश्चिम बंगालच्या कांय वाठारांनी बंगालच्या उपसागरात निर्माण जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याचे परिणाम दिसता. हांगच्या दर्यान 7 ते 10 मजगती इमारती इतली उंच लारां उसळिल्ल्यान नागरिकां मदीं भयाचें वातावरण पळोवपाक मेळटा. फुडल्या 24 वरांनी केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागान पश्चिम बंगालांत पावसाचो नेट वाडटलो अशी शिटकावणी जारी करीत कर्नाटकाचे शिमेवेल्या वाठारांतूय गोग्यांनी पावसाची शिटकावणी दिल्या. जाल्यार केरळांतल्या दर्यादेग भागांत दर्या खवदळिल्ल्यान हांगची आपतकालीन यंत्रणाय सतर्क आशिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. देशाचे उत्तरेक सावन ते दक्षिणे मेरेन हवामानाची स्थिती नदर भोंवडायल्यार चडशा राज्यांनी पावस पाविल्ल्याचें दिसता. तातूंतूच नव्यान सक्रीय आशिल्ल्या एका अस्तंत वादळाक लागून दिल्ली, हरियाणांतूय पावसान हाजेरी लायली. तशेंच उत्तरेक आशिल्ल्या राज्यांनी पावस आनी थंडी अशी वातावरणां दिसून आयला. नेत्रज्ञ मोसमी वारे केरळ मार्गान महाराष्ट्रांत व्हांवला. ह्या वाऱ्याचो परिणाम दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश मेरेन दिसता. केरळांत पावसान सगळे कडेन नेट धरला. दिल्लीक कांय सुवातांचेर उदक सांठून उरपाच्यो घडणुकोय घडल्यात. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण सोमारा देशांतल्या 9 राज्यांनी मॉन्सून दाखल जालो आनी ह्या मॉन्सूनाचे वारे थंयच्या थळाव्यांकूय दिसले. सध्या मॉन्सून वाऱ्याचो प्रवास सुरू आशिल्ल्यान देशाच्या चडशा वाठारांनी पावसान आपली हाजेरी लायल्या. जाल्यार 21 राज्यांनी वादळ वारे आनी घोग्यांनी पावसाची शिटकावणी जारी केल्या. आश्चर्याची गजाल म्हळ्यार अंदू मॉन्सूनाच्या वाऱ्याचो वेग अपेक्षे परस चड आशिल्ल्यान मॉन्सून 24 मे केरळांत दाखल जाल्या उपरांत हे वारे 25 मे मेरेन गोंय, मिझोराम, नागालँड आनी महाराष्ट्र मेरेनूय दाखल जाले. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपा खातीर मुख्यमंत्री राज्यपालांक पत्र बरयतले काय गावडेक राजीनाम्याची संद दितले हे कडेन लोकांचें लक्ष लागून रावलां. मंत्री गोविंद गावडे सध्या गोंया भायर आसून ते 29 मेक गोंया येतले. गोविंद गावडे हांच्या बेजबाबदारपणाक लागून तांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाचो असो पक्षांतर्गत दबाव सद्याक मुख्यमंत्र्याचेर आसा. मंत्री गोविंद गावडे हांणी केल्ल्या गंभीर आरोपांची दखल भाजपाच्या नेत्यांनी तशेंच कार्यकर्त्यांनी घेतल्या. ताका लागून गावडेंचेर शिस्तभंगाची कारवाय करची म्हूण मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी जायत आसा. गोविंदाक उडयलो जाल्यार मंत्रिमंडळांत स्थान मेळोवपा खातीर इत्सुकांनी तयारी सुरू केल्या. मंत्रीपदा खातीर मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकर हांच्या नांवाची चर्चा सुरू आसा. हरियाणांतल्या पंचकूल शारांत सोमारा राती उसरा एकाच कुटुंबातल्या 7 जाणांनी वीख पिवन आत्महत्या केली. हे विशीं म्हायती मेळटाच पुलीस घडणूक सुवातेर पावले. ते सगळ्यांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेली. हे कुटुंब मूळ उत्तराखंडच्या देहरादूनचे. सोमारा ते बागेश्वर धामचे बाबा धीरेंद्र शास्त्री हांची कथा आयकुपा खातीर पंचकूल आयिल्ले. मरण आयिल्ल्या मदीं प्रवीण मित्तल, तांची घरकान्न, जाणटे पालक आनी 3 भुरग्यांचो आस्पाव आशिल्लो. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण प्रवीण मित्तल हाणें कांय काळा पयलीं देहरादूनांत टूर एंड ट्रॅव्हल्सचो वेवसाय सुरू केल्लो. थंय तांकां अपेस आयलें. हाका लागून पुराय कुटुंबान कथेंतल्यान परततना हें पावल उबारलें आसूं यें. सोमारा रातचे सुमार 11 वरांचेर गाडयेंत बशिल्ल्या लोकांनी वीख घेतिल्ल्याचो फोन पुलिसांक आयलो. तेन्ना तांची स्थिती खूबच गंभीर आशिल्ली. पुलिसांचो पंगड घडणूक सुवातेर पावलो. तो पुलिसांक 6 जाणां बेशुद्ध अवस्थेंत सांपडलीं. तांकां बेगोबेग सेक्टर 26तल्या ओजस हॉस्पिटलांत व्हेलीं. मात कांय वेळांतूच त्या 7 जाणांक मरण आयलें. सोमारा राती बांबोळे सर्व्हिस रोडार रेंटअप बायक आनी कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दोगांक दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगान येवपी रेंटअप बायकीन कारीक नेटान धपको दिलो. दुचाकीचेर आशिल्ले 2 जाण सोऱ्याच्या गुवेंत आशिल्ले अशें कळटा. दोगांकूय दुखापत जाल्ल्यान तांकां गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचारा खातीर भरती केल्या.
दिवसाच्या बाजारात व्हडा प्रमाणात साचिल्ल्यो त्यो आडसराच्यो कट्ट्यो निमण्या काडपाचें काम हातान घेतलां. ताका लागून पावसाळी दुयेंसां पातळपाचो धोको कमी जाल्लो आसा. नितळ आनी सोबीत शार अशी वळख आशिल्ल्या दिवसाच्या बाजारात प्रचंड प्रमाणात आडसराच्यो कट्ट्यो साचिल्ल्यो. ह्या कट्ट्यांक लागून जळारां वाडिल्ल्यान जिवगेणो पावसाळी दुयेंसां पातळपाची भिरांत निर्माण जाल्ली. ह्या प्रकाराचेर गोमंतक टीव्हीन उजवाड घालतकीच पालिकेक जाग येवन ह्यो कट्ट्यो काडपाचें काम हातान घेतलें. एके वटेन नुस्तें म्हारग जाला जाल्यार दुसरे वटेन बॉयलर तांतयांचें मोल वाडत आसा. नुस्तें फाटोफाट आतां बॉयलर तांतयां म्हारग जाल्यात. सध्या बॉयलर तांतयां डझना फाटल्यान 15 ते 20 रुपयांनी वाडल्यात. तांतयांची आवक कमी जाल्ल्यान तांतयां म्हारग जाल्यात अशें कळटा. तांतयां म्हारग जाल्ल्यान खवयांक मात प्रश्न पडला. मनशाच्या चिपणाक लागून हिमालयाची तळी नश्ट जावपाक लागल्या. उत्तराखंडांतल्या नैनिताल, भीमताल, सत्तल आनी नौकुचियातालची परिस्थिती गंभीर आसा. शास्त्रज्ञांनी शिटकावणी दिल्या. आमी हे विशीं योग्य काळजी घेवंक ना जाल्यार फुडल्या 5-10 वर्सांत आमी जैवीक मरणाचे शिकार जातले. तळ्यांतल्या उदकाचे सद्याचे परिस्थिती विशीं जलशुद्धीकरण सल्लागार ग्लोबल एक्वाच्या ताज्या अहवालांतल्यान दिसून येता. तळ्यांत ऑक्सिजनाचो खर उणाव आसा. हाका लागून उदक इबाडटा. सादारणपणान उदक विरघळपी ऑक्सिजनाची पातळी 6.5 ते 8 मिलीग्राम लिटर आसची, मात ती 0.5 मिलीलिटर परस उणी आसा. भीमताल, सातताल तळे भितरल्यान मरता. तांच्या तळ्या पसून 1 मीटर मेरेन उदकांत ऑक्सिजन ना, जाका लागून तळ्याचो भाग जैवीक नदरेन नश्ट जाला. हाका लागून हांगची अचकीत नुस्तीं मरपाच्यो घडणुको सदांच घडटात. ग्लोबल एक्वा तज्ञ आनंद कोरंगा हांणी सांगलें. रोरो फेरी नायट सोडण ते रायबंदर ह्या मार्गाचेर प्रवास केलो. रोखडीच ती सुरू जातली. पळयात. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात. प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन
वेळ ना तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लाईव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचा आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. मंत्री गोविंद गावडे काडून उडयतले की राजिनामो दिवपाक लायतले? राजकीय पावंड्यार नेटान चल्ल्या चर्चा. गावडेचेर कारवाय करची म्हूण मुख्यमंत्र्याचेर दबाव. कायदो वेवस्था इबाडल्या, भ्रष्टाचार वाडला. सरकारांतले मंत्री ना मुख्यमंत्र्याच्या ताब्यान. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेचो आरोप. मुख्यमंत्र्याच्या राजिनाम्याची केल्या मागणी. भाजपाचे मंत्रीच जाल्यात विरोधक. गोवा फॉवर्डाचो सुप्रिमो विजयाची टिका. सत्ताधारी मंत्र्यान केल्ल्या आरोपा उपरांत सरकारान स्वता जावन करचो विचार, म्हणटा विजय. भर पावसान अंदूय कोसळूं येता. मालपे पेडणे राष्ट्रीय महामार्गावेली संरक्षण वणत वणटीक पडल्यात वेरो. केन्नाय घडूं येता अपघात. जिवितहानी अटळ. संबंधीत खात्यान घेवची दखल, थळाव्यांची मागणी. कुशळ आनी शिक्षीत आशिल्ल्या दिव्यांगांक दितले नोकऱ्यो. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाचें आश्वासन. निमणो कुडीच्या लोकांक पावलो देव सोमेश्वर. कांय लोकांनी एकठांय येवन केली देवाची पुजा. उदकाची पातळी कमी जावंक नाशिल्ल्यान वर्सुकी उत्सव धुकलेलो फुडें. आता खबरो विस्तारान. कायदो वेवस्था इबाडल्या, भ्रष्टाचार वाडला. सरकारांतले मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या ताब्यात ना. इतली सगळी प्रकरणां घडून लेगीत मुख्यमंत्री ओगी कसो? तो आपल्या भ्रष्टाचारी मंत्र्याचेर कारवाय कित्याक करिना? कित्याक तर ह्या सगळ्या गजालींनी मुख्यमंत्र्याचो हात आसा असो आरोप करीत मुख्यमंत्र्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवपाची मागणी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केली. मंत्री गोविंदान केल्ल्या स्टेटमेंटाचे फाटभुंयेर ठाकरे उलयतालो. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी केला तेन्नाच्यान आपूण भाजपा सरकाराचेर लक्ष दवरून आसा. भाजपाच्या राजवटीन गोंयान कायदो आनी वेवस्था सामकीच इबाडल्या.
अपघात वाढल्या तशेंच भ्रष्टाचाराक वाव मेळ्ळा. सरकारांतले मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या ताब्यात ना. इतल्यो सगळ्यो गजाली जावनूय मुख्यमंत्री वोगी कसो आसा? काय मुख्यमंत्री ह्या गजालींनी सामील आसा काय कितें असो आरोप करीत मुख्यमंत्र्यान आपल्या पदाचो राजीनामो दिवपाची मागणी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केली. मंत्री गोविंदान प्रेरणा दिसा केल्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर माणिकराव ठाकरे उलयतालो. देखिए, मैं जब से यहाँ पे इंचार्ज हूँ तब से बहुत सारी कहानियां जो सुनी है इस गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार के बारे में। जिस तरीके से सीएम या कोई भी उनका मिनिस्टर जिस तरीके से आज काम कर रहे हैं, तो जनता ये समझ रही है कि पैसे के बगैर कोई मिनिस्ट्री में काम नहीं होता है, ना डिपार्टमेंट में होता है, ना कोई काम वहां पे उस तरीके से किया जाता है। तो ये तो असफलता है इस गवर्नमेंट की, जो बड़े उम्मीद के साथ गवर्नमेंट को चुन के दिया था गोवा की जनता ने, लेकिन उसमें वो खरे नहीं उतरे हैं। एक तो लगातार भ्रष्टाचार करना, जो मेन मुद्दे हैं उसके तरफ से लोगों का ध्यान भटकाना। आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ना एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। जो मेन जिम्मेदारी रहती है कोई भी गवर्नमेंट की बनने के बाद, यहाँ के लोगों को सुरक्षा दे। दिन ब दिन इनको ओपन करेंगे, उन्हीं के लोग करेंगे। उनको पता है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं रहने वाली है, आगे कांग्रेस गवर्नमेंट आने वाली है। तो इसके लिए आज पूरी तरह उनके गवर्नमेंट के अंदर भी एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध नहीं है। सिर्फ झगड़े जो हैं वो पैसों के लिए झगड़े हैं। ये भ्रष्टाचार सरकार है और लोग जानते हैं कि ये पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार वहां बैठी हुई है। जो एक बार मुंह से निकलता है ना, वो सच्चाई होती है, और बाद में तुम कितना भी उसको बनाते रहो तो वो लोग समझ चुके रहते हैं। उस वक्त दुरुस्त करने की भी जरूरत नहीं रहती, लोग समझ जाते हैं, तब उनकी बात ही नहीं है। उसने जो बताया वो हम समझते हैं कि किसी से भी कहने से उसका 100% सही है, क्योंकि उनका देखा हुआ आदमी बता रहा है, उनका घर का आदमी बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी बात है। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गावकर. विरोधी पक्षापरस भाजपाच्या मंत्रिमंडळातलेच फुडारी विरोधी जाल्यात अशी टिका आमदार विजय सरदेसाईन केल्या. सरकारांतल्याच मंत्री गोविंद गावडेन सरकाराचेर केल्ल्या आरोपांचेर विचार करपाची गरज आसा अशें विजय म्हणटा. भाजपाच्याच कार्यालयांत चोरी जाता हाचे वेल्यान सरकार बेजबाबदार आसा हें सिद्ध जाता. सरकाराच्या बेजबाबदारपणाक लागून गोंयांत गुन्यांवगिरी वाडल्या असो आरोप गोवा फॉवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाईन केला. फेस्ताक गेला, गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर म्हणटी वस्त ना आनी कोणाक अकाउंटेबल धरना. हांवें त्या दिसा शहरांचे सांगिल्लें पळय, चोरी कोणें केली तें कोणाक खबर. चोरलें कितें? बीजेपीचें ऑफिस. खंय चोरलें? सांखळे चोरलें. सो खंयचे पार्टी कडेन पयसो आहा, खंय पयसो आहा, ते सगळे चोराक चोर स्मार्ट आहा आमचे. आनी कोणाक धरलो? अजून कोणाक धरलो ना. कोणाक अकाउंटेबल धरलो ना म्हणून कोणाक अकाउंटेबल केलो ना. सो देरफॉर द क्रायम कंटिन्यूज. इन नॉर्थ गोवा we have seen that शिरगांवचे स्टॅम्पीड जाली. अकाउंटेबिलिटी किती जाली? काय अकाउंटेबिलिटी ना. सो अशें किडनॅपिंग हें सगळें जालें. दिस इज इंडियनायझेशन ऑफ गोवा. पीपल वील बी किडनॅप्ड, वी पॉलिटिशियन्स वील हॅव टू सफर शूट आउट. हें सगळें जातलें आतां. सो हें आतां आमी आमचे मेरा भारत मारा महान म्हणून तें सगळ्यांक एक्सेप्ट करप. आनी गोंय इज बिकम इंडियनायज्ड. सो क्रायम म्हणटा ती किडनॅपिंग, मर्डर, रेप, किंवा आतां तुमचे पेपरार एक येता तशी 10-15 येतल्यान पेपराचेरूय मागीर येवच्यो ना. कित्याक चड जालेल्यो म्हणून ल्हान न्यूज जाल्ली, एक लायन ताजेर उरतली. ही परिस्थिती ना. सरकार आसा खंय रे? सरकार जर आसा जाल्यार अकाउंटेबल धरपाचो न्ही. अरे जे मनशान तुमचें ऑफिस चोरलें, जे पुलीस ऑफिसरान तुमचें ऑफिस चोरलें, ताकाच धरता तुमी जर अकाउंटेबल करतना, जाल्यार उरलें कितें? आमचो बाब दामू नायक म्हणटा ते कसले चोर म्हणटा ते बुरटे चोर म्हणून म्हळ्यार ताका क्लासिफिकेशनूय आहा. सो हें आतां आमचें किडनॅपिंग जालें काय जालें ते ओके केल्लो पासेक म्हणून फाल्यां तशेंय म्हणटलो. अशें जाता. गोविंद गावडेन कितें म्हणलां ताचेर खूब विचार करूंक जाय ताणें. तोच म्हणटा की गोंयांत सरकार ना म्हणून. आमी म्हणपाची गरज ना. ताजे फुडें ओपोजिशन तितलें व्हडलें ना. ओपोजिशन तितलें व्हडलें आपलें काम करना म्हणून
आज बीजेपीतले कॅबिनेटाचे लोक ओपोजिशन जाल्ले वी विल नाव सी इन कोर्स ऑफ टाइम बीजेपी ओपोजिंग बीजेपी बिकॉज ओपोजिशन इज फिक्स्ड अशें जावंक शकता. फाटल्या वर्सा प्रमाणे अंदूय मालपे पेडणे राष्ट्रीय महामार्गाचे संरक्षण वणत कोसळपाची भिरांत आतां राजन कोरगांवकर हाणें उक्तायिल्ली आसा. संरक्षण वणटीक वेरो पडिल्ल्यान भर पावसांत ही वणत केन्नाय कोसळूं शकता. ह्या महामार्गाचेर येरादारीची येवत सुरूच आसता, देखून कसलीय जिवीतहानी जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. देखून बेगोबेग हाची दखल घेवन पावलां उबारची अशी मागणी थळावो नागरीक राजन कोरगांवकर हाणें केल्या. आम्ही ऍक्च्युली खरं म्हणजे परीक्षण केलंय की आम्ही सुरुवातीपासून आता हेसरपर्यंत येयले मधोमध 2 ते 3 कडे कंप्लीट भेगा पडलेल्या आहेत एकदम जॉईंटाक आणि हे बरे साधारण 3 ते 4 इंचाचो डिफरन्स आसा आणि ह्याच्यावरून इतले सिद्ध जाता की येणाऱ्या ह्या पावसात ही भिंत कोसळतली म्हणजे कोसळतलीच आणि ती सुद्धा एकदम नाहक बळी कोणतरी ठरलो जातलो. खरं म्हणजे हे कॉन्ट्रॅक्टराचे कार्य आसा. हे कॉन्ट्रॅक्टर कितें कार्य केलं आणि कितें त्याच्यात कोणी लक्ष घातला हो प्रश्नचिन्ह तयार झालेला असा. खरं म्हणजे एकदम निकृष्ट दर्जाचे काम केलेले असा हे सिद्ध असता. ही माती काढली पण हे बरेचसे मातीचे भाग कोसळले. आता इतरली जी माती असा ही सुद्धा मातीसाठी किती तरी प्रोटेक्शन करूंक जाय असली धाकटी भिंत घालूंक तरी जाय असली आणि ती सुद्धा घालूंक ना. सो हे सगळे काम अर्धकूट दवरलेले असा आणि ह्याच्यासाठी खरं म्हणजे आमदाराक हांव जबाबदार धरता कित्याक आमदारचे लक्ष नाही सिद्ध झाले. हे जर आमदारचे लक्ष असले जाल्यार हे अशें घडचे नासलेले. गेल्या वर्सा ज्या पद्धतीने दरड कोसळली आणि प्रोटेक्शन वॉलय कोसळलेली होती आणि त्या खातीर हो रस्तो पुराय बंद आशिल्लो आणि जो पयलींचो रस्तो NH17 म्हणून आशिल्लो त्या रस्त्याल्यान जे अवजड वाहनां वयताली तेन्ना ती चडटाना आणि उतारतना खूब त्रासदायक आसताले. तो रस्तो धोकादायक आशिल्लो आणि पावसा पयलीं हो रोड आता जे प्रोटेक्शन वॉल बांदून ओपन केल्लो आसा पूण जे प्रोटेक्शन वॉल बांदले तेकाय खंय तरी धोको आसा कसो दिसता की एके सायडीन खंय तरी लवणटा कितें की ती भिंत अशें दिसून येता. त्या खातीर सरकारान आनी जे सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी आसा तांणी लक्ष दिवचो. पावसा पयलीं ही जी दरड कोसळटली आणि एखाद्या वेळी जर दुर्घटना घडली तर ताका जबाबदार कोण त्या खातीर सरकारान बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. सत्तरी तालुक्यांत आशिल्ल्या सगळ्या दिव्यांग व्यक्तींची माहिती एकठांय करून कुशळ